म्हणटा पळय ती आज अशी परिस्थिती हाडल्या लोकांची की आता फरसान तांकां भायर काडटा आसतले काय मारिल्लो पालखी गव्हर्मेंटाची काडपाची जिते मारा हुकुमशाही दादागिरी जिते मारा दादागिरी जिते मारा
अमित को लाइव हांव नको कितें जालें तें सरकार भियेल्लो आसा हो मिनिस्टर ना हो विश्वजीत राणे आसा जो भियेल्लो आसा कडकडलेलो आसा हो प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री गोंयचो हो भियेल्लो आसा कडकडटा आयज सद्याक आमी भियोंक ना अजून पासून आमी ठाम मतान आसा की जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हालपाना आनी ह्या सरकाराच्या यंत्रणान पुलिसांनी फोर्सफुल्ली आमकां भायर काडल्या ऑर्डर येयल्या म्हणटा ऑर्डर आमकां दाखोवंक ना बींग हांव आमदार आसून म्हाका उचलून झरोन ह्या स्टेप्साचेर झरोन म्हाका हांगा सकयल दवयला आयज ही दादागिरी ह्या बीजेपीची जाल्ली आसा विधानसभेन भायर घालताले आयज ह्या ऑफिसांच्यानी आमकां भायर घातल्या
आयज हांगा जाणटी बायलां आसा जी बायलां कालच्यान 24 वरां जालीं कालच्यान ते हांगा आसा मातशी बसून तांकां आपुलकाय ना एक मातशी तरी काकूड हाडपाची आसली की बाबा येवन तरी ताचें कितें सांगचें कोण मामलेदार आसूं कोण कलेक्टर आसूं कोण मिनिस्टर आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं कोणाक काकूड ना गोंयकार मेल्यार चलता पण ह्या दिल्लीकारांची पोटां भरपाक जाय आमकां ह्या दिल्लीकारांक हांकां आख्खें गोंय सोंपोवपाक जाय आतां एक सांगता आमी हे गोंय हे आमचे दायज आसा ही आमची माती ही आमची आवय ही आमी आवय विकपाक दिवपाना मोरासर झूज दितले ही आवय कशीच मारपाक दिवपाना ह्या आवयक आनी आवयच्या भुरग्यांक आमी कशात मारपाक दिवपाना तुमचे पॉलिटिक्स गेले ते लायक आयज आमी ठरयतले गोंयकार ठरयतले गोंयांत कितें जावपाक जाय तें ही दादागिरी तुमची आसा ह्या दादागिरीक लागून आमी भिवपाना तुमी दादागिरी घेवन वचा दिल्ली तुमी दिल्ली वचा हांगा रावं नाका गोंयांत दादागिरी चलपाना आयज हांव परत एकदां सांगता गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा गोंयकार आमी समज एकजूट जायना जाल्यार अशेंच आमकां जोरोन भायर मारतले आयज म्हाका मारला अशें प्रत्येक गोंयकारांक मारतले हे भायली लॉबी जी येयल्ली आसा ही फक्त पयशांची लॉबी आसा हे विकते घेतल्या ह्या मिनिस्टरांक ह्या सीएमाक आतां आमकां विकते घेवपाक तुमचे कडेन काम आसतात ना आसा जाल्यार येवन दाखया आला जाता तितले करून आमी हांगा कोर्टाक उजो पेटयता तुमच्या आमकां आपस्ताद दवरता की आमी गोंयकारांक वांगडा उजो कशें रावतले आनी फुडले पिळगेक एक दिशा दाखयतले एक क्रांतीची दिशा दाखयतली की क्रांती घडोवंक शकता खूब जाण म्हणटा हो बीजेपी अशें जाल्या तशें जाल्या अरे बाबा तुमचे घडे भरल्या आनी ह्या घडे जे आसा ते काबार करपाक आमी आवाज उठयल्लो आसा आनी आवाज आनीक नेटान जातलो आनी आयज हांव डिक्लेअर करता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव डिक्लेअर करता की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फाटीं घेयना तेन्ना पर्यंत हांव उपोशनार बसतलो मोरासर मेल्यार चलता जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फाटीं घेयना हांव हांगा उपोशनार बसतलो भायर जाल्यार भायर मात हो डिमांड जेन्ना पर्यंत आमचे जे आमी मागलेले आसा आमी जे डिमांड केल्ले आसा आमच्या गांवाक लागून आमच्या मतदारसंघाक लागून मेल्यार चलता मात जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी उपोशनार बसतले आमचो मोडे घेवन तुमी मागीर वता आनी त्या मोड्याक श्रद्धांजली रवी नायकाक दिल्या पळय तसली श्रद्धांजली दिवं नाका तसली श्रद्धांजली नाका आमकां श्रद्धांजली जाय नाल्यार आमचें गांव उरलेली ते बेश्टी नांवा पुरती तुमी हे श्रद्धांजली दिता पळय तसली श्रद्धांजली हांव सांगता सगळ्यांक मेलो जाल्यार श्रद्धांजली म्हाका तसली नाका खरें नाका आमच्या गांवांत मोसंडेन लासयल्यार पुरो म्हाका राण्याचा बोट सदैव बोट 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 राण्याचा बोट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सर एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एक आमदाराक असं झोडून हाडटा आनी उखलून हाडटा ह्या रितीन सारकी डेमोक्रेसी उरला म्हणटा तुमी डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टीन गुंडाळून खंय घाल्या ते हांव नको सांगपाक तुका सॉरी टू यूज दीस वर्ड्स बट डेमोक्रेसी इतली वाट लावन उडयली आज मरे ती जाणटी बाय तिका मरे कॅटरेक्ट ऑपरेशन खातीर शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट शी वॉज ऑल्सो पुल्ड आउट रट्टार तर घेवन बसल्या द रिजन इज व्हेरी सिंपल आपल्या भुरग्याचें कितें जातलें काय म्हणटा ती आपल्या फुडें कितें जातलें आपल्याक कितें जालें पुलीस लज दिसूंक जाय रे पुलिसांक
लज दिसूंक जाय पुलिसांक की राणे हे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सारख्या मनशा खातीर हें करता म्हणून दे नीड टू गो हो. सनातनी म्हणटात हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल करता वायल युअर पीपल आर लिव्हिंग हियर ऑन स्ट्रीट्स. एक आमदाराक तुम्ही उबारून हाडप कसो अशे तरेन उबारून हाडप आमदाराक तिचो चोर कसो. what is this government trying to achieve and कितें करताले peaceful protest asking question about illegality. He made a call to that minister Vishwajit Rane. He says I am busy doing what? Where is chief minister? Why is chief minister also not responding? आणि पुलीस हे कितें पिशेपणां रे. आय हॅव नेवर सीन दीस. आय एम गोइंग टू बी टर्निंग 50 असले आमी केन्ना पळोवंक ना गोंयान घडटा ते. लोक सोंसता आनी पळयता. तुम्ही मुद्दम त्या जाणटेल्या बायले विचार ती रडटाली थंय. शी वॉज हियर अलोन with the police. मागीर तिका व्हरून थंय बसयली आमी. ही कितें परिस्थिती रे. वाय इज दीस गव्हर्मेंट डुईंग ऑल दीस stupidity? Why? For what greed? To convert lands of Goa. देवूळ वाचोवपाक सोदता ते. तो जागो कोणाचोय तो आमकां खबर आसा. तो जागो एका बीजेपीच्या फुडल्या भावी उमेदवाराचो जो जागो तांणी कन्वर्ट करून घेतला. सो अल्टिमेटली दीस इज बीजेपी ओनली. ते आतां तांकां घेवन भोंवता. सो गोंय भारतीय जनता पार्टी सरकार हे फक्त बीजेपीचे जे आसा ते फक्त पयशेकारांचे गोंया खातीर न्ही, ST OBC समाजा खातीर न्ही. सो चीफ मिनिस्टर शूड आन्सर दीस क्वेश्चन. फॉरगेट TCP मिनिस्टर. ताजेर तर गोंयकारांनी उदक सोडलां. पण वाय चीफ मिनिस्टर इज नॉट आन्सरींग. लोक बसल्या ते जाणटी वावडी बायला ती वे तुझ्या बिंदान. सी वन थिंग इज व्हेरी व्हेरी क्लियर. सरकाराक कोणाचेच पडून गेले ना. आमदाराची जर ही परिस्थिती जाल्यार सामान्य मनशाची कितें जातली हें म्हाका कळना. वर्सान उबारून तांकां हाडप विदाउट हू इश्यूड दीज ऑर्डर्स टू द PI. क्वेश्चन इज हू इश्यूड दीज ऑर्डर्स टू द PI टू डू दीस. PI की ऑर्डर आयली आसतली. होम मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान दिली ही ऑर्डर. मामलेदारान दिली. डेप्युटी कलेक्टरान दिली. TCP मिनिस्टरान दिली. कोणी दिली ऑर्डर? गरज पडली जाल्यार गोंयकार सगळे हांगा येवन बसतले. गरज पडली जाल्यार गोंयकार हांगाच न्ही सांखळे दोनूय जाग्यांचेर वचून बसतले. आज दोगांयनी हात मेळयला मरे. प्रोबेबली दॅट इज हाव द सेटिंग इज. चीफ मिनिस्टर एंड नाव TCP मिनिस्टर आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड दे डोंट केअर. फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा नीड्स अ रिजनल प्लॅन. 39A 17B सगळी सेक्शनां भायर उडोवपाक जाय. कन्वर्शन पेटयो भरून खंय खंय पावता त्यो आमकां खबर आसा. ह्यो पेटयो खंय खंय पावताल्यो. सांतिनेज खंय पावता. सांखळे खंय पावताल्यो. खंय कालापुरा पावता. सगळें खबर आसा. सो आय थिंक इट इज टायम people come out and openly protest against this stupidity that is going on in Goa. This is utter stupidity. देव धर्म फुडें काडलो खंय. चीफ मिनिस्टर सांगता अरे देव धर्म त्या बायलेचें आसा. देव त्या बायलेच्या जो काळजान देव आसा ताका तुवें फुडें काडलो. ती रस्त्यार आसा बावडी करचेता थंय. कित्याक करचेता घरदार सोडून. सो देवूळ थंय मोडटली ताची तुका पडून गेल्लें ना. उलोवपाचें BJPन बंद करपाक जाय. दीस इज नॉट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड. क्रिमिनल ऑफेन्सीस पुलिसांचेर जावपाक जाय. द वे दे हॅव ट्रिटेड प्रोटेस्टर्स वी हॅव सीन देम बींग लिफ्टेड. दादल्यांनी बायलांक उबारून हाडल्या. त्या जे प्रोटेस्टर आशिल्ले तांकां उबारून हाडल्या. आमकां वयर वचूंक दिना. आय वॉज अनलॉफुली रिस्ट्रेन फ्रॉम गोईंग अप. हांव म्हणलें तुमी अरेस्ट करतात करा पूण वयर वचूंक तरी दिया आमकां. विचारूया तरी कितें. आमी सकाळीं येवन गेले. सो आय थिंक समथींग ड्रास्टिकली रॉंग विथ दीस गव्हर्मेंट फॉर सम. एक दो
आमरण उपोशण आसतलें हांव पयलूच डिक्लेअर करता मोरा सर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फुलफील जायना आनी परत एकदां सांगता आयज बहुजन समाजाचेर हो पूर्ण अन्याय जाल्लो आसा हांव एक भंडारी समाजाचो भुरगो आयज भंडारी समाज बहुसंख्येक भंडारी समाज हांगा आसा आनी भंडारी समाजाचे हांव परत एकदां सांगता तुमच्या काळजांत मातशी तरी आमकां लागून हे अभिमान सांगू भायर सरा घ्या तांकां दाखोवपाक जाय एक घुसळून हाडला वंग आनी तुवान पळय म्हाका हांगा तांकां दाखोवपाक जाय आयज हे एसटी समाजाचे लोक हांगा आसा भंडारी समाजाक हांव उलो मारता जे बहुसंख्येक भंडारी समाज आसा मातशी तरी काकूड आसा तुमचे जो अन्याय आमचेर जाता हो सोडा तुमचे पक्ष जे आसा बंद सोडा आयज पक्षाक तेंचो भंडारी समाजाचो नेतृत्व करता जो दामू नायक आसा ताका लज दिसपाक जाय असो उखलून हाडला वयरसून सकयल हांव उलो मारता मातशी तरी काकूट आसा आपुलकी मातशी तरी आसा न्हू भायर सरा नाल्यार उलो नाका भंडारी समाज आनी हे तें उलो नाका हे उलोवन फायदो ना हे सांगता तुमकां बहुजन समाजाक आयज कोचलून दिसाचे रात केले आमच्या जाणट्यांनी आनी आमकां वयर काडले आनी हे भायले आयज आमच्यो जमनी काबार करता हे कसेल तेजी जमीन म्हणटाले खंय गेली ती कसेल तेजी जमीन ही जमनीक आक्रमण जाल्लो आसा आनी हो आक्रमण सहन करपाना मेल्यार चलता आनी हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे गोंयकारां कडेन मागता सगळे हे राजकारण जे आसा हे राजकारण सोडा गोंयाक लागून भायर सरा फुडल्या पिळगेक लागून भायर सरा ही फुडली पिळगी तुमकां याद दवरपाक जाय की बाबा फुडल्या पिळगेक हें गोंय उरोंक जाय म्हणून आमी हांगा बेश्टे बसोंक ना आयज ज्या गांवांचेर हात चोल आसा ह्या भायल्यांनी ह्यो भायले लॉबी ज्यो आसा त्यो येयल्ल्यो आसा तांकां मात्तूय पडलेले ना ते सुशेगाद आसा ऑर्डरी सोडटा पयशे दिवन हांकां ह्या मिनिस्टराक ह्या सीएमाक आनी ह्या पुलिसांकूय सगल्यांक तेंच्यांनी ऑर्डरी सोडल्या की आमकां मारा म्हणून भायर हाडा म्हणून घुसळून हाडा म्हणून आनी कोणाक आसा काकूट आसा आपुलकी आसा कितें तरी आसा नाल्यार घ्या भायर सरा नाल्यार अशेंच खावपाचें पडटलें मरचें पडटलें तेजे पयलू हातांत मेल्ले बरें तरी फुडें आनी कितें पळयतले भुरग्यांक मरता ते आतां मरया गिरीश तुजो आजो आसलो पळय तो एक फ्रिडम फायटर आसलो आनी तेणें झूज दिलेली पोर्तुगाली अगेन्स्ट आयज तूं झूज दिता सरकाराच्या अगेन्स्ट पळय हो सरकार जो आसा हो पुर्तुगालसून पास जाल्लो आसा सालादार जाल्लो आसा आमकां आमचे जाणटेले आजो आजी आमकां काणयो सांगताले भितूर व्हरताले उडयताले पेटताले म्हणून अशेंच जालें हें ओडून हाडटा पळय दोंगरांचेर जेन्ना जय हिंदाचे नारे दिताले जय हिंदाचे ते जय हिंदाचे नारे दिता म्हणून ताका ओडून हाडटाले आनी आयज आमी गोंय वाचोवपाक जाय म्हणून नारे जेन्ना आमी दिता तेन्ना आमकांय घेवन हाडलेले सो हितून डिफरन्स व्हडलो कांय ना हो जो सालादार आसा तो ओडून हाडटालो तरी पूण लोक भियान आसता जेन्ना सुटके झुजारी आसले भियान आसतना भायर सरताले आमचो गोंय राखपाक गोंय उरपाक लागलो जी हुकूमशाही केल्ली जी आमचेर त्या टायमार हुकूमशाही केल्ली तशीच आतां परत हुकूमशाही ह्या बीजेपी सरकाराची जाल्ली आसा आनी ह्याच्या विरोधात कितलो आमकां आवाज करचो पडटा तो आमी करतलो आझाद गोमंतक दल हो म्हाजो आजो आझाद गोमंतक दलान आसलो आयज तुमी तांकां कोणाकूच मान्य दिना कित्याक तेंच्यांनी जेन्ना झूज वाडले तांकां त्या टायमार आझाद गोमंतक दलाची हिस्ट्री काडा हे तुमकां परत एकदां याद करता आझाद गोमंतक दलाची हिस्ट्री काडा ती हिस्ट्री तुमकां कळटलें आझाद गोमंतक थंय वचोन परेड ग्रावंडार 15 ऑगस्ट आसूं जावं 19 हेका आसूं तुमी वचोन थंय भाशणां दिवं नाका तेंची हिस्ट्री काडा ते कित्याक लागून झूज दिलें तें आनी हें झूज आमी आतां दितलें हें झूज अशें जातलें पळय तुमकां याद उरतलें आमी सत्याग्रही कशें आसा आमकां भगत सिंग जावपाचो हें करूं नाका इतलेंच सांगता आयज सत्याग्रही गांधीच्या मार्गान आमी वयता महात्मा गांधीच्या मार्गान भगत सिंग जाले नाल्यार मागीर तुमी चिंता कितें जातलें तें सो इतलेंच याद धरा की बाबा आझाद गोमंतक दल कितें आसलो आनी कशें झूज दिलें तें समज ना बूक वाचा मातशी पुस्तकां वाचा ती तुमच्यो पोयमी सोडा मातशी पुस्तकां वाचा ज्या पुस्तकांचेर आसा कितें आसा तें पळया तांकां भितूर उडयले ते भियोंक ना तांकां पट्ट्यांनी मारले तांकां बडयले ते जय हिंद म्हणपाक लागले आमकां मारल्यार चलता म्हणून जय हिंद म्हटल्यार पट्टो पडटालो जय हिंद म्हटल्यार पट्टो पडटालो आयज जय हिंद म्हणटा म्हणून आयज आमकां भायर मारल्यार आनी हें सेम चला सेम सिच्युएशन हांगा आसा आझाद गोमंतक दल जें आसलें पळय आमकां तेजी हिस्ट्री तरी खबर आहा ते एग्रेसीव आसलेले आनी ते पुर्तुगेले अगेन्स्ट वायलंट हें करता तो म्हणटा आयज तूं म्हणटा की गोंयकारांक वायलंट जावचो पडटलो पळय हांवें कांय तशें म्हणोंक ना हांवें फक्त सांगलां की बाबा याद धरा आझाद गोमंतक दल कितें आसलो तो आयज तुमी फ्रिडम फायटर जे आसा
तांकां फ्रिडम फायटरांक आवडटी म्हटल्यार तुमकां तांकां हे कितें म्हणटा ते आमचे फुलां घालपाक वयता तेंची हिस्ट्री याद करा हिस्ट्री ही हिस्ट्री तुमकां याद करपाक लायता हांव पूण जे कोण आहा पळय ते आतां सत्ता चलयता पळय तांकां हिस्ट्री तरी खबर आहा गोंयची पळय तांकां हिस्ट्री खबर आसा कितें आसा म्हाका कांयच खबर ना हांव तें सांगूंक शकना ताका लागून कित्याक आयकून तुमी करता न्हू. ह्या प्रेसान मिडियान तांकां विचारपाक जाय की बाबा तुमकां खरेंच हिस्ट्री खबर आसा काय म्हणून कोणान कितें केल्लें आसा कितले त्रास काडलेले आसा गोंया खातीर ह्या कश्टकरी समाज हो एसटी समाज हो बहुजन समाजाच्या लोकांनी भंडारी समाजाच्या लोकांनी कितलो घाम गळयला म्हाका याद आसा म्हाज्या हाज्या वांगडा हांव दोंगरार वयतालो ह्या दोंगरांचेर काजी फुलोवपाक आनी काजींचो चोरो काडपाक आमी शेतान वयताले शेत रोवपाक आयज ती शेतांय काबार करून उठलेले आसा आयज दोंगरूय काबार करून उठलेले आसा आमी गोरवांक घेवन वयताले गोरवां आहले आमगेर गोरवांक घेवन वयताले ही परिस्थिती ह्या सरकारान हाडल्या हे कसले फोटीक फटाशे मारता सगळे येता भायसून गोंयांत कितें येता मॅक्सिमम भायसून येता फटाशे मारतात 60% म्हणटा फॉरेस्ट आसा खंयचे फॉरेस्ट आसा काय मरे तुम्ही फॉरेस्ट विकून सोडले ह्या भायल्यांक विकून सोडले कमिटीन रिपोर्ट दिल्यार त्यो चेंज करता खंयच्या आदाराचेर सांगता 60% फॉरेस्ट आसा म्हणून सो जे आमच्या जाणट्यांनी राखलेले पळय हे काबार करपाक उठल्या एकूच सांगूंक सोदता की हो आमदार आसा आमदाराक डिटेन करपाची ऑर्डर केला ऑर्डर दाखोवंक जाय वाचूंक जाय तेन्ना तुमी पळोवना की आमदाराक असो शब्द कोण काडला कसले दुसरे आमी प्रोटेस्ट पळयता हे पळयता आमदाराक तेन्ना हात लायला आमदाराक कशें तुमी हे केले व्हडलो प्रश्न आसा दुसरें म्हणल्यार तुषा आमी हे स्वता आदिवासी आदिवासी मोडून मार आनी मोडून कशें हे केले कसली ऑर्डर सांगूंक ना तुमी आमी खंयसर जेलीन नासले नाजाल्यार खंयच्या प्रायवेट ऑफिसान नासले आमी आमच्या टॅक्स पयशे घेवन ऑफिस आसा पळय टावन एंड कंट्री पण तितून हाडले आमगेर वच विचारा आमगेर कितें हालत पळय जाल्ली तेणी सांगलें ना की आतां उदक बी आसतना उपनिर्वाचन आमदाराक उपनिर्वाचन वचत ही पाळी हाडली पण येता ही पाळी हाडली नंबर 1 आनी नंबर 2 लोकांनी हाडिल्ली आसा हे आमचे सांगता की घेता आनी आतां लोकांचो पावर वेळ येयल्लो आसा आमी आतां तेंच्या कडेन घेतले तेंच्यांनी उडयले जावचे अशें तुमी म्हणटा तेजें कितें जालां पुलिसांनी तें कितें केलां हें सगळें बेकायदेशीर रॉंग कसली ऑर्डर दाखोवंक जाल्यार आमकां सांगूंक जाय म्हाका रीड करपाक जाय म्हणजे तेन्ना डिटेंशन करता तेन्ना जे म्हाका फोन आयलो कितें तेन्ना लाव आयलो तेणी सांगलें म्हाका लावा हे करा म्हण कशें ती नाय उकलून व्हरता हें कितें नाका जाल्लें नामकी म्हाका हात गाडीचेर दुखता म्हणून स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी तुमी कितें कंप्लेंट केलें डेट प्लेट हांव हिंगा एट्रोसिटी करता जे हांव दोगां जाणांची नांवां नोट करून दवरलेला कोणी म्हाका उकळला पळय आमकां आदिवासी उकळूंक रायट ना सिंपल आसा क्वेश्चन सिंपल आमदाराक उकळूंक रायट ना कित्याक सांगपाक जाय कशें उकळटा आमचे सांगलें हांव एसटी म्हणून म्हाका उकळटा तो ओगी रावलो म्हणून तिका खबर आसलो हांव एसटी म्हणून दोग जाण म्हाका उकळटा तेची नांवां नोट केला हांव सांगना तुमकां मागीर प्लेटी काडला तेंच्यांनी खेळनाका म्हाजे कडेन आमचे कडेन खेळनाका ताका पळय हालत पळय तेची ताका भायर येयला तेन्ना तुमी उकळटा कितें फकाणां करता सातेरी बाय ती भितर गेल्ली कित्याक उकळटा ताका आमी कंप्लेंट कितें करपाचें करतले मागीर आंदोलन इतल्या बेगीन सोंपपाचें ना आमदाराच्या वांगडा आमी पूर्णपणे पाठिंबा आसा पांया गेले वांगडा पाठिंबा आसा आमी चिंबोरकर कडेन येयल्ले आसा सगळ्या बायलां अरेंजमेंट केल्ल्या बशीक पयशे तेंच्यांनी काडले आसता गोंयभरचे लोक दिसवाडीचे लोक सगळे हांगा येवपाचे आनी हें आंदोलन व्हडलें मोठ्यान पावपाचें आणि आमच्या बायलांक अशें आमी कितें मागताली तुमचे कडेन आमचो रायट मागताले आमी तुमचे कडेन अशें बायलो तुमी आमच्या खातीर तुमी बायलो आमची सेवा करपाक बायलांनी कितें म्हणत तुमी हे बायलांक बायलां अशें तुमच्या आवय घाला तुमची आवय का तुझी आवय घालना आवय घालना
तुमच्या काट्यावर बसले पोलिसाच्या सुद्धा त्यांना पण वाटलायला कोणी कोणी लोकांना आम्ही तुम्हाला पैसा काय आवाज मारता तुम्ही आवाज चावला की सोडून जाईना बॉसा 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 कोण मासे स्वागत त्याचा
अजय मासे बाईट देतात बाईट देतात पोलीस बाहेर काढा पाचशे साईडीत जरा तुम्ही पोलीस 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 बाहेर जरा न्याय लागतं काही आता काही बाकीचे मीडिया आपल्या गिरीश परत फोन मार त्याका फ्री झालो काय विचार स्पीड पावतो त्याका फोन मार परत चोराक त्या आनी खंयचो चोर आहा जरा तो एकटोच न्हू तेजो घेतलो आपूण बिजी आहा मिटिंगेन आहा म्हणून सांगला आनी कट केलो परत फोन मार पळय कितें म्हणटा केले टिल्ट काय करता हे पळय चार्जिंग त्याकडे हे येतात ती येता गाडी घेऊन कट मारता घरा येता म्हणून सांग त्याच्या ऑर्डर करा तुमका येईल किती ऑर्डर येईल मंडळ विचार ऑर्डर ओव्हरऑल डायरेक्शन आमदाराक तुम्ही डिटेल करू शकता ओव्हरऑल डायरेक्शन तुम्ही पॉलिटिकल मोटिवेट तुम्ही ऑफिसर तुम्ही डिटेल करून राईट असं तुमका किती ऑर्डर येतात ती सांगा तुमका खबर सांग तुम्ही कसो डिटेल केलो हो पळय हांव रीड आउट करून दाखयता आर्टिकल 194 वाचला तुम्ही पावर्स अँड प्रिविलेजीस एमएलए आसा सगळ्यांचेर घालता
सगळ्यांची नावां नोट डावन करता आनी सगळ्यांचेर घालता Article 194 of the Constitution grants certain privileges to the MLAs, including freedom of speech in the House, protection from arrest in civil cases during session, and 40 days before or after. कितले 40 days? Session केन्ना आसा? कितले तारखेर session आसा? ते विश्वेश राण्याक जो सीएमान तुमकां दिला आसतले. Session कितले दीस आसा? कितले तारखेर आसा सांगा. तुम्ही हांगा 144 लायतले खरे 6 तारखेर सेशन आसा 40 दीस पयलू जावं 40 दीस मागीर तुमकां ऑर्डर हाडची पडटा कोणा कडल्यान बॉल्सांच्या हात भायर काढ बॉल्सांच्या हात भायर काडले बॉल्सान कितें हात घालता बॉल्सान चुरो आहा ताजो ना ना हे आर्टिकल वाचला तुमकां खंयच्या सेक्शना अंडर म्हाका डिटेन्शन हाडलें म्हाका काय ऑर्डर दाखोवंक ना तुम्ही डायरेक्ट दिला खंयच्या सेक्शना अंडर सरकाराक जाय तशी मनमानी करतले नाल्यार आमदार जावन कितें फायदो ह्या लोकांनी म्हाका निवडून कितें फायदो तुम्ही आर्टिकल वाचलो कॉन्स्टिट्युशनान कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल केलो तुमकां तें पडलेलें ना कॉन्स्टिट्युशनाचें ओत घेतलो काय तुवें घेतलो ओत घेतलो जेन्ना तूं ऑफिसर जाल्लो ओत घेतलो हे सोर न्हू इतलेंच सांग प्लीज आमकां कांय नाका तुमी इतलेंच सांग हे सोर न्हू ओत घेतलो काय ना हय काय ना तितलेंच सांग ओत घेतलो काय ना घेतलो सारकें कॉन्स्टिट्युशनाचो मान्य करतले म्हणून तुमी घेतलो आयज हेंच्या प्रेशराचेर तुमी कित्याक त्रासान पडटा तुमी कित्याक पडटा त्रासान तुमी घेतलो ओत घेतलो तुमी सगळ्यांनी तुमची ट्रेनिंग जालो ओत घेतलो काय ना पुलिसान घेतलो हे सोर न्हू घेतला मरे बट तुमी हेंच्या प्रेशराचेर विथआउट ऑर्डर आयज आमदाराक वचून तुमी डिटेन करता उरला कितें आनी कायदो आनी हो उरला रे गोंयान कितें उरला ते हे बसून आसा ते ऑर्डर काडटाले वयल्यान डिक्टेटर बसून तुमची ऑर्डरी बसून ना आनी आर्टिकला कित्याक कसलो प्रिविलेज तर हो तुम्ही स्पिकराक इन्फॉर्म केला म्हाका डिटेन करता म्हणून केला सांग म्हाका प्लीज स्पिकराक इन्फॉर्म केल्लें म्हाका डिटेन करता म्हणून उलया मरे उलया तोय एसटी समाजाचो स्पीकर गणेश गांवकर जो आसा तोय एसटी समाजाचो तेका तुम्ही इन्फॉर्म केल्लें म्हाका डिटेन करता आनी हे एसटी समाजाचे लोक जे आसा तांकां तुम्ही डिटेन करता म्हणून इन्फॉर्म केल्लें 2 मिनटां आतां तुम्ही सांगा 2 मिनटांनी तुम्ही ऑर्डर काडून हाडटाले आनी म्हाका तुम्ही आतां सांगात तेका इन्फॉर्म केल्लें काय ना म्हाका डिटेन करता म्हणून स्पिकराक इन्फॉर्म केल्लें ह्या कायद्यान क्लियर कट आसा क्लियर कट बरयल्लें आसा की जेन्ना आमदाराक तुम्ही डिटेन करता विथीन 40 days स्पिकराक इन्फॉर्म करूंक जाय आयज म्हाका हांगा लागला हे पळय म्हाका लागला फाटीक सगळ्याक लागला आता हे कोण घेता आनी हांव नॅशनल न्हू फाटीक हो डबल इंजिन सरकार जो गोंयांत आनी सेंटराक रावन आपल्यानी मनमानी करता पळय सगळ्याक धाडटलो प्रेसिडेंटाक प्रायम मिनिस्टर आसूं ट्रायबल मिनिस्टर ओबीसी मिनिस्टर हांव भंडारी समाज ते युनियन ते गोवा घालता पळय ते म्हाका पळोवंक जाय हांगाचो भंडारी समाजाचो जो लिडर आसा हांगा तो सांगता एकदा स्टेटमेंट करता पळय आमी बीजेपीक सपोर्ट करतले हेका सपोर्ट करतले हांव तेकाय लेटर घालतलो तो भंडारी समाजा वांगडा रावता काय ह्या बीजेपी वांगडा वयता तेय पळोवपाक जाय म्हाका इतलेंच सांगा तुम्ही खंयच्या कायद्यानुसार म्हाका डिटेन केलो हांव आतां स्पिकराक फोन मारता म्हाका पळोवंक जाय खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही म्हाका डिटेन केलो कोणा सांगलें एसडीएमाक कोणा सांगलें ऑर्डर कितें येयल्या ती काय म्हाका विरेश तुका मॅन हँडलूय केल्लो हँडल केला तुका पोलिसांनी ओडून हाडलो म्हाका आनी सगळे कॅमेराचेर एक एकट्याक सस्पेंड करतलो टायम येयलो हांकां तुम्ही
या बोलबोला काढल्यावर तुम्ही ओरडू. सिनेमा ओढून असताना दादा कोणतं काय हेच्या पयलू पुलिसांक माफी मागची पडली हायकोर्टान. हेच्या पयलू आमी तरी बाबा आसूं म्हणून उगी रावले, पण हे चड जाला. तुमकां कायदे कळना. चोरांक चलो धरना चोरांक चलो कोण हाडटा तुम्ही करतले चोरांक तुम्ही पिशव्या घालून हय हाडटा. कोण हाडना रंग ओढून हाडटा चोरांक तुम्ही बोलान करता त्याचं सोडटा तुम्ही. हांव आतां गोंयच्या स्पिकराक फोन मारता. तो गणेश गांवकर एसटी समाजाचो स्पिकर जाला. सगळ्यांनी ताका वेलकम केल्लो जेन्ना तो स्पिकर जाल्लो तेन्ना. आनी म्हाजेर किंग लेजिस्लेटर म्हाजेर जो अन्याय केल्लो आसा तितूंतल्यान म्हाका हांगा हाडलो ओडून सकयल हाडलो. हांवें ऑर्डर फक्त चालली कितें ऑर्डर आसा आमी ऑर्डर हाडली ना हांव येतलो आनी हांगा सगळ्यांक म्हाका लागला फाटी बिटी. हांव मुद्दम विचारता आर्टिकल 194 आमकां प्रिविलेज आसा पावर आसा. आयज हो विश्व मस्तीपणां करता तुमी सोसून घेता म्हाका विचारपाचें आसा. हॅलो दोतोर हांव हांगा प्रोटेस्टाक बसलो ECP ओके 39H अगेन्स्ट आनी 39H अगेन्स्ट आमच्या सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकसंख्येक ट्रायबल जी एरिया आसा थंय आमचे लँड यूज चेंज करता. आख्खे आमचे दोंगर जे आसा ते कन्वर्जनाक काडलेले आसा आनी सगळे ट्रायबलांतल्यो जमनी खात्रून काबार करून भायल्यांक दिता. सो ताका लागून हांव आमच्या ट्रायबल भोवसंख्येक पांयाचे लोक जे आसले आनी ट्रायबल समाजाचे लोक सगळे येवन आमी PCB डिपार्टमेंटान विचारपाक येयल्ले. तेंच्यांनी काल आमकां सांगलें की नोटींग धाडटा रिवोकेशनाची आनी आमी थंय रावले सांज पर्यंत दिता म्हणून. आमकां सांज पर्यंत तेंच्यांनी दिवंक ना. आमी ताका लागून रातभर PCB डिपार्टमेंटान रावले आनी आयज आमकां सकाळीं आतां येयलें आमकां कांय सांगूना. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा. म्हाका येयले थंय पुलीस फोर्स येयले आनी मामलेदार येयलो आनी म्हाका थंयच्यान डिटेन केलो आनी घोसडोवन वयरसून सकयल हाडलो. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा तुमचे कडेन की तुमी तांकां ऑर्डर कितें दिल्ली म्हाका ओडून हाडपाची. हां तुमी तांकां कांय ऑर्डर दिवना. हय ना कितें आसा हय तर कितें आसा आमी बहुजन समाजाचे लोक आमकां ह्या मातयेचो अभिमान आसा. ह्या मातयेक लागून आमी झूज दिला. आमी कश्टकरी समाजाचे आमचेर आयज असो अन्याय जाता. हांगा आर्टिकल 194 आसा की पावर समज स्पिकरा कडेन वचपाक जाय की समज खंयच्या आमदाराक आयज अशें जालां म्हाका घुसडून हाडला. म्हाका फूल फाटीक बिटीक लागला म्हाज्या हातीक लागला सगळ्यांक लागला. सारको वयरसून सकयल स्टेप्सा वयल्यान कसो क्रिमिनलाक बसून मर्डराक बसून अशें हाडिना. तांकां बसून वरात अशें वयर सकयल करून हाडटा. कोणाक मारला बिल्ला तांकां वखलां बिकलां घालून हाडटा आनी आयज म्हाका तेंच्यांनी घुसडून सकयल हाडला आनी ट्रायबल सगळे लोकांक बायलांक मारल्या बायलांक ओडून हाडल्या आनी सगळे आमचे ट्रायबलाचे भाव भयणी आसा तांकांय मारल्या. आतां आमी कितें करपाचें. आयज 194 हांवें आतां जेन्ना चॅक केलें आर्टिकल 194 सांगता की पावर तुमचे कडेन आसा 40 दीस जेन्ना एसेंब्ली बिफोर आर आफ्टर एसेंब्ली 6 तारखेक आमची आसा आनी ह्या एसेंब्लीचेर पुलिसांनी ते म्हाका ऑर्डर कांयच दाखयना. हांव तुमचे कडेन म्हाजो प्रिविलेज तुमचे कडेन घालतलो. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. हय हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. आमी बारीक समाजाचे लोक आयज आमकां बारीक समाजाच्या लोकांक अशें घसडून हाडटा आनी उरला कितें गोंयांत. आमी कितें करपाचें. आयज लोक रडटा हांगा जाणटी बायलां रडटा बाबी. ती काल एकटी बायल रातची बरी ना जाली तिका हांवें धाडली हॉस्पिटलांत पूण आमी मरपाचें हांगा येवन. अरे हांवें फक्त एकूच दितालो ऑर्डर दाखयली जाल्यार हांव उगी भायर सरतो नासलो. ऑर्डर तर दाखयात न्हू. हांव आमदार एक म्हाका उखलून डायरेक्ट उखलिलो ऑर्डर पासून सांगूना. सो हांव म्हाजी तेंच म्हणटा हांव तुमी म्हाका हांवें इतलें आतां केन्नाय रिक्वेस्ट करता तुमी म्हाका शकता हांव तुमचें आयकता.
तेच हांव तुमकां आतां आग्रह करता, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, बींग अ स्पिकर हांव तुमकां लेटर बरयता. हें जे म्हाजेर अन्याय जाल्लो आसा हेजेर एक्शन घेवपाक आनी प्रिविलेज जो म्हाका आसा पावर बींग अ MLA हेंच बी तुमी मानचें. आनी म्हाका हय आनी हांव आनी म्हाका ना हांव तुमकां मेल धाडटा आनी कलेक्टरा कडल्यान तुमी रिपोर्ट घेया की म्हाका कसो तेंच्यांनी हाडला तो कित्याक लागून. बरें थँक्यू. आतां स्पिकरा कडेन हांव उलयलां. स्पिकरान क्लियर तुमच्या फुड्यान सांगलां की ताका कांयच खबर नासलें म्हणून म्हाका डिटेन केला म्हणून. आतां ही जबाबदारी ह्या डिपार्टमेंटाची आसली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जावं पुलीस फोर्साची आसली की तेंच्यांनी स्पिकराक खोवपाक तरी धाडलें. तो म्हणटा आपणाक कांय खबर पासून ना. हें तुमच्या फुड्यान सांगलां. हांवें काय लिपोवन उलोवंक ना, सायडीक वचून उलोवंक ना. आतां तुमी चिंता गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की हें कितें चल्लां. ओड सोडून हाडला फक्त कोणाक तरी फोन मारला म्हणून. एक तर सीएमान आसतलो नाल्यार तुजो विश्वजीत राणे आसतलो. म्हटल्यार आयज सभासदांक जे थंय आसा कितें कायदो करपाक लागून आमी आसा आनी त्याच सभासदांक तुमी ओडून झरोवन हाडटा. अरे कितें आनी हें केलां आमी आमचो हक्क मागता. कोणाक मारलो फोडलो कोणाक दाखया मरे. कोणाक मारलो नाल्यार आमी आनी म्हाजेर कितें क्रिमिनल आसा ती दाखया. क्रिमिनल कंप्लेन खंयची आसा कोणाक मारपाची फोडपाची आसा नाल्यार दाखया मरे. कितें केलां तें दाखया मरे. आमी सत्या खातीर झुजता म्हणून तुमी आमकां अशें करता. हो सरकार अशें करता, आमकां नागडे करता. आसतलो विश्वजीत राणे थंय मजा येतली, ताका मजा दिसतली. प्रियेची याद धर, गोंयकार आसा, जिते आसा अजून पर्यंत. देव आसा जितो. देव पळयता तुका तूं कितें नाटकां करता हेची. आनी ही नाटकां जी आसा ही भोगपाची तुका जो मुखेलमंत्री आसा भोगपाची ना, तुका सुटपाचें ना. तुमी ज्यो ऑर्डरी दिल्या पळय होम मिनिस्टर CM आसा काल फोन घेयनासलो एकूय. विश्वजीत राणे आतां फोन घेयना. कापस आतां फोन घेया मरे. हांव CMाक आतां फोन मारता. पळोवया फोन घेता काय ना तो. फोडफोडून कामां जातले फोडफोडून. सगळ्यांक बरोवन मेके जाले. हॅलो दोतोर तुमी म्हाका डिटेन करपाची ऑर्डर दिल्या. ना हांव स्पिकराचेर घालूनच उलयता कित्याक म्हाका घोसडून ना म्हाका ऑफिसांतल्यान वयरसून सकयल स्टेप्सांच्यान झुरोन हाडला ह्या तुमच्या पुलीस फोर्सान. ही ना रिक्वेस्ट न्हू. म्हाका वयरसून सकयल हाडला. हांव आतां स्पिकरा कडेन विचारलें तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्या कित्याक आर्टिकल 194 म्हाका प्रिविलेज आनी पावर आसा बींग एन MLA. म्हाका ऑर्डर दाखयनासतना ह्या मामलेदार आनी PI ह्या बाकीचे सगळे पुलीस फोर्सान ओडून हाडला आनी आख्खे ST आमचे ट्रायबल लोकांक आनी आमी बहुजन समाजाचे भंडारी समाजाचो जो सगळ्यांकून चड समाज आसा गोंयांत ह्या समाजाच्या लोकांक ओडून हाडला, घोषणून हाडला. हांव भंडारी समाजाचो. याद धरा. इतलेंच सांगता तुमकां भंडारी समाजाचो हांवें केन्नाच पळय हांव सदांच कॉपरेट केला तुमचे कडेन. सदांच हांवें तुमकां हें 39A तुमकां बरोवन दिल्लें. ह्या विश्वजीत राण्याकूय बरोवन दिल्लें. हें सगळ्यांक बरोवन दिल्लें की हें फाटीं घेया म्हणून. आमचे गांव काबार जाता. आयज तुमी GMC नाके 70च्या लोकांक भरले. आमी ओगी रावले. पूण आयज हो अन्याय आमचेर केला आनी हो म्हाजो प्रिविलेज, म्हाजो स्वताचो प्रिविलेज बींग अ MLA. एसेंब्ली चालू 40 दीस वयर सकयल बिफोर ऑर आफ्टर 40 दीस म्हाका हें करूंक शकना. स्पिकराची अप्रुवल घेवचो पडटा. अप्रुवल घेयनासतना तुमच्या ऑर्डरीचेर हेंकां तुमी ऑर्डर दिल्या काय ना इतलेंच तुमी म्हाका सांगा. ना तुमी ऑर्डर दिनासतना कशें येयले तर ते तुमी म्हाका ऑर्डर कितें दिल्यात ती सांगा. पळय आतां हें कितें चल्लां पळया 1 आनी 2 मिली भगावात म्हटल्यार एकटे जावन हें कशें चल्लां आमकां खबर ना. इन्क्वायरी करता आमी केन्ना आमी सदांच कॉपरेट केला. आमी इतले मुवमेंट केले बट सगळे मुवमेंटाक कॉपरेट केले. आमी कितले फावटी फोन मारले, कितले फावटी ट्राय केलो की बाबा हें सॉल्व करचें म्हणून. पण हेंकां तें सॉल्व करपाचें ना.
आयज आमच्या समाज बारीक समाजाक मारपाक सोदता तोपून सोरी तोपा सोरी नाल्यार आमकां आनी मारून उडया जितेत म्हणल्यार आमची शेतां दवरूं नाका आमचे दोंगर दवरूं नाका आमची भाटां दवरूं नाका कांयच दवरूं नाका ह्या सगळ्यांक दिल्लीकारांक भायली लॉबी येता तांकां सोंपया विकया आमचे आमी हांगा गरीब लोक कश्टकरी लोक पळया तुमी तेंची हालत बाबड्यांची पळया ते म्हाका काल सांगताले तांकां भायर काडा म्हणून हांवें तांकां सांगलें हांव रावता भायर म्हणून आमी रावपाक शकता आमकां थंय फुटपाथेर न्हिदयला ह्या सरकारान आनी ह्याच सरकारान मागीर एक्शन घेवची पडली कित्याक तेंची इनलिगल आसली आनी हे बसून तेंची इनलिगल आसा हे 39A जे हाडला ते टोटल इनलिगल आसा आनी हे हाडून आयज ते दाखयता रिक्वेस्ट करपाक लागले तो ती रिक्वेस्ट प्रेस भावा भयणांनी पळयला प्रेसान पळयला काय ना लोकांनी पळयला काय ना कसो ओडून हाडला तो रिक्वेस्ट किती गेली फक्त ती चाललें तूं भायर वयता काय ना आनी ताका सांगलें ऑर्डर दाखय म्हाका शो मी द ऑर्डर खंयच्या कायद्याचेर म्हाका काडटा आमी अनपड गंवार आमी रस्त्यार पडल्या निवडून येयल्या लोकांनी मतां मारल्या आमकां मतां मारून निवडून हाडला कोणाक पयशे दिनासतना मतां मारल्या तुमच्या भशेन साडयो वांटूंक ना पोटल्यो वांटूंक ना तुम्ही जे पैसे वाटतात तसे आम्ही वाटूंक ना पैसे दिसताना लोकांनी मतां मारून हाडल्या आनी तो अन्याय आमचेर करता तुम्ही ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांचेर करता ह्या भंडारी समाजाच्या लोकांचेर करता तुम्ही ST समाजाच्या लोकांचेर करता हो अन्याय आमचेर करपाचो अरे खंय गेले ते जे उलयता व्हडले व्हडले असले विंग तसले विंग कसली विंगार ही विंग घेवन आमकां सोंपोवपाचे आयज गोंयकार म्हणून आमी युनायटेड रावपाक जाय आमी समज युनायटेड रावना गोंयकार म्हणून हे अशेंच आमकां जोरून जोरून मारतले जिवे जिते मारतले हांकां वडील सोडून पुलिसान पगार आमी दिता लोक दिता लोकांचे जो कश्ट